गोयची फामाद आणि लाखांनी भक्तांची श्रद्धास्थान आशिल्ली श्री देवी लयराई देवीची वर्सुकी जात्रा 21 एप्रिल 2026 सावन सुरू जातली। भक्तांच्या सुरक्षा मतीत दवरून दिवचल उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम नायक हांणी एक खाशेलो आदेश जारी केला। जात्रे वेळार खंयचीच वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन केला। जात्रेचे फाटभुंयेर प्रशासनान खर नेम लायल्या। देखी परवानगी नासतना रस्त्यांचेर आणि भौशीक सुवातेर स्टॉल वा तात्पुरती बांदावळ उबारपाक बंदी घाल्या। नेमांक पाळो दिवंक ना जाल्यार कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या।